तेतून भितर आमी येपां भाडी मारपाक लागली जाल्यार आमकां भाडी कशी आमी गांवांनी गांवांनी वयता आनी गांवांच्या मनशांक चड पायलटाची गरज पडटा. आमी आतां मडगांव आमी KTC बस स्टँड भाडें मारता. KTC बस स्टँडासान कुर्तरी वयता, माकाजान वयता, चांद्रा वयता, अशें करून हे गांवान गांवान वयता पळय न्हू. तूं गांवांक एक माकाजान गेलो जावं एक कुर्तरी गेलो आनी तो एक ते येपाचे रेटीची भाडी थिंग घेवन गेले आनी आमी थिंगा 2 वर थिंगा रावले. परती रिटर्न मेळना जाल्यार ते गेले ते पयशे पेट्रोलाक जाले आनी परती पेट्रोलाक जाले जाल्यार ते आमकां निमाणे कडेन आमचे जिरो जाता. कांयच आमचे कडेन आसपाना. त्या कोतान आमचे लोकलाचो धंदो तो आमकां लोकलाकच दवर, आमकां तेतून आनी मिक्स करनाका. पायलट आहा ते पायलटांक आसूं. एपाचो फायदो जावपा ना म्हणटा तुमी. पायलटां हें कसोच जावच ना आनी ते स्मार्ट फोन दिता म्हणटा पळय न्हू. ज्या टायमार आज म्हाका 50-60 वर्सां येयली हो ते 70 वर्सां जाली. त्या टायमार जे शिक्षीत नासले असले आमी खूब जाण आसा. पायलट म्हळ्यार 3,500 पायलट आसले तेतूंतले कमी म्हणल्यार 2,500 पायलट सुमार स्मार्ट फोन यूज करपा सारके ना आनी आतां भुरगे तेतूंक ते मिक्स जावपा सोदना. कित्याक हे नाका आसलेले हें जाता आनी तेमची ते अशें करून हें जावचें ना, तेमचे फटाफट करचें ना. पूण आमच्या चलता ती आमकां तिगोवन दवरपाक त्या कोतान ते हे पण ते आमकां अजिबात नाका. पूण तुमकां कॉन्फिडन्सान घेवन बीन कांयच करूंक ना. ते आमकां RTO आमचे कडेन येयलो, स्टँडान येयलो की तुमकां मिटींग आसा आनी थिंगा तुमकां रेनकोट मेळटलो अशें म्हणून सांगलें. कितें म्हण तें आमकां कांयच खबर ना आनी कितें म्हण तें सांगलें ना. पण आमी सगळे ते जड जाणांचे गेले कित्या खातीर गेले RTOन सांगलें म्हण गेले आनी RTOन कितें आपयलें कांय खबर ना. आनी थिंगा वचना फुडें ते एपाचे इशू म्हणना फुडें ते आमी तो इशू काडपाक पावला ते मिनिस्टर आनी हे जाल्ले आमकां ते एपाचे इशू आमकां ते काडपाक थिंगा शक्य जालो. ताका लागून आमी परत येयले आनी आमी सरदेसाय कडेन आमी गेले की अशें जालां की आमकां पायलट म्हण ते पायलटाक आमकां ते एप काडला आनी एपा भितर आमचे कडेन ते हेजे फुडें आमकां जावूंक शकना. कित्याक ते पार्सलां ते 3 फ्लोर 4 फ्लोर ते पार्सल पावपाक ते आमचे कडेन जावूंक शकचें ना. एक जालें आनी एपाचेर तूं समज तूं फाल्यां जाणां भाडी घेवन गेलो आमकां टायम टू टायम आमकां भुरग्यांक स्कुलाक हाडपा जाय, ट्युशनाक व्हरपा जाय, हें तें आसा जाल्यार आमकां एपाचेर भाडी मेळ्ळें. पणजे मेळ्ळें, पणजे सावन बागा मेळ्ळें, बागा सावन आनी खंय मेळ्ळें, म्हापसा मेळ्ळें, म्हापसा सावन परत तूं बागा गेलो, बागा सावन परत पणजे येयलो, पणजे सावन परत बागा गेलो. इतल्यान आमी घर म्हणटा पावचे ना. एक जालें आमकां टायमार आनी आमी एक जालें मनीस आमकां रेस्ट जाय. आमी रेस्ट घेवन आमी कितें काम करता, थोडें रेस्ट घेवन आमी काम करता. पूण तें आमचे कडेन जावचें ना न्हू, तें आमकां शक्य जावचें ना. आनी आमची कितें लोकल कितें आसा म्हणून ते लोकल हातींतले आमी पेशंजर आमचे कोण ते आसा आमी त्या फॅमिली परस आमकां चड मानता. आमकां फॅमिली कमी मानता पूण तेच आमकां चड मानता. आमकां त्या टायमार टायमार फोन करून आपूण हाडटा आनी तेमगे आमकां कमी म्हळ्यार आमी कोण बँकां वचोन कॅश 1-2 लाख 3 लाख म्हळ्यार आमी लोकांक तेमगे पयशा इतलो विस्वास आमचेर आसा आनी आमी आमचो विस्वास तेमचेर आसा. त्या कोतान आमकां ते भशेन लेखतात मानता कस्टमर आमचे. म्हण तशें करून हें करूंक गेल्यार ते सगळे आनी धंदो म्हणटा आसपाना, लोकला धंदो आसपाना आनी पायलट म्हणटा आमचे लोकल पायलट आहा ते आमी हेच जाले ते मनीस आहा ते आमी पोट भरून पावचे ना. आनी आमी ते कितें घाम काडून वताक जावं पावसाक जावं हें सगळें आमी फोलो करून आमी कितें पयशे जोडून आमच्या भुरग्यांक शिकोवन हेजो व्हडल्या भुरग्यांक शिकयलो आमी, शिक्षण दिलें आनी तें शिक्षण दिवन बी आतां भुरग्यांक आमचो जॉब ना. भुरग्यांक जॉब ना जाल्यार आमी कितें जोडटा ते पयशे जर घरा वचना जाल्यार आमची परिस्थिती कितें आसतली. कितले आतां सध्या करंट सिच्युएशन कशी कितें ह्या पायलटांची? भाडें दिसाक कितलें वता? तुजो एग्जांपल घेतलो जाल्यार दिसाक कितलें भाडें तूं मारता? दिसा आमी रेस्ट घेवन भाडें मारता. आमी कमी म्हणल्यार 700, 800, 500, 600 केन्ना 700, 800, 900 इतले जोडूंक शकता दिसाक. हय दिसाक. पूण ते नुस्तें एक नुस्तें घेवपाक गेले जाल्यार ते नुस्तें आज म्हणटा करमट घेवपाक गेल्यार 500 रुपया म्हणटा. तेच पयशे आसा ते आमचे कडेन खावपा जेवपा सारकें आमी कितें तरी करता पूण आमकां सेवींग म्हणजे आमचे कडेन कांय आसना. म्हाका एक सांग, आतां खंयसरूय पळय आतां भायल्या स्टेटींनी आसा पळय खुबश्या स्टेटींनी आतां एप बेस्ड टॅक्सी, रॅपिडो आनी असले एप बेस्ड मोटरसायकल. तुमकां दिसना की ते एक वेळ स्टार्ट केले जाल्यार स्टार्ट करून सुद्दां पयले तुमकां जो फायदो जातलो, चड भाडी तुमकां जो मेळटले, चड प्रॉफीट जातलो अशें? ते बरोबर आसा तुजें, तें बरोबर आसा. पूण जे पायलट आसा आनी जे लोकल पायलट आसा आनी लोकलांक परमीट दिला, बेज दिला आनी स्टँड दिला, हे एज जाल्ले आहा मनीस आनी ते शिक्षीत ना. ते स्मार्ट फोन कशें यूज करूंक शकता? स्मार्ट फोन यूज करूंक शकना. ते ओल्ड तेजे फोन आसा
ते शिक्षीत ना थोडे. पळय हेजेर हांव तुका एक आन्सर दिता, हेजेर एकूच आन्सर दिता, कितें जाणा तूं जोडूं शकता आनी जोडूं शकना दॅट इज सेकेंडरी. पयलें कितें जावपाक जाय आसलें, पयलीं जावपाक जाय आसलें कॉन्फिडन्सान घेवपाचें. पायलट कम्युनिटी जी आसा पळय ताका पयलीं कॉन्फिडन्सान घेवचें आसलें. पायलटाचो जो कोण प्रेजिडेंट आसलो तेणें पयशे जातले ना जातले दॅट इज सेकेंडरी. कित्याक पळय आतां म्हणटा तूं म्हणटा की एपार फायदो जावं शकता ना जावं शकता. ओके जावं शकता नाय जावं शकता म्हणटा, बट पायलट जो मडगांवचो आसा तो हांवें दोळ्यो एक्सप्लेन केले. तो पणजे आयलो, एपार पणजेच्यान आनी खंय गेला आनी घरा पावता म्हणल्यार ताका रात जातली. आनी हे ते रातचे पावतले काय ना पावतले दॅट इज म्हणजे ते दिसपाक जाय तांकां. आय एम सॉरी टू से दीस, बट अशें सिट्युएशन आसा. फायदो जायना आनी जातलो सेकेंडरी, पण हेजो फायदो कोण घेतलो? हेजो फायदो घेतलो ते स्विगी आनी झोमॅटो जे येयल्या ते घेतले फायदो. आतां तांकां बॅच आहा न्हू चेतन. बॅच आणि प्लस आता तुम्ही सांगले की तुमकां बॅचेस आसा ते हां. जर गव्हर्मेंटाक तुम्ही उलोवन ओन्ली बॅच वाले जे आसा तांकां जर ऍड करा ते एपान. जाल्यार तुमकां चलतलें तशें? फिजिकल जावचें ना म्हणटा तूं. एक मिनिट पळय कशें आसा जाणा तूं, बॅचाक आसलेले आमकां एक टॅक्सीच्या मुवमेंटान आमकां बॅच आसलो आनी आरटीओ डिपार्टमेंट जे आयज काम करता, एक्चुली आरटीओ डिपार्टमेंट जे अशें आसा एक बॉडी ती एक अशें म्हणटा की तांकां पळयल्यार आरटीओ आसा म्हटल्यार आमी खंय तरी दसकता युनिफॉर्म घालून कितें. पण आयज तेंची बाबड्यांची हालत अशी करून दवरल्या की तांकां प्रत्येक स्टँडार वयचें पडटा, सांगचें पडटा मिटिंग आहा. जेन्ना मिटिंगेक गेले म्हणटकूच तांकां रेनकोट आनी हे ते कितें दिता. दुसरी गजाल आतां म्हणटा तुमी हे बॅच आसा तांकांच जर केले जाल्यार कशें जातलें? आमचे कडेन बॅच आसले, टॅक्सीवाल्यां कडेन बॅच आसले, मागीर बॅच मदींच काडले. बॅच काडले कित्याक गोवा मायल्साक भितर हाडपाक जाय म्हणून. बॅच काडना फुडें तांकां भितर हाडले, भितर हाडना फुडें मागीर परत बॅच कंपल्सरी केले. आतां बॅच दिले कोणी? बॅच हेंच्यांनीच दिले न्हू. फाल्यां हेंचे सेम जातले. तेंच्यांनी पयलीं मूळ हालोवपाक चिंतले, मूळ हालोवंक ना तांचे कडेन म्हणून आयज ते पानां झोडूंक सोदता. आय एम सॉरी टू से दीस पानां झोडूंक. कित्याक हे जे आमचे आसा पळय पायलट जे आसा पळय बारीक हे आहा ते 700-800 जोडटा म्हणटा पळय ते थंयच्या थंयसरूच जोडटा. ते पणजे येना, पणजे येयले जाल्यार परत रिटर्न मेळना. ते एपा खातीर कॅमेरा खुबश्यो गजाली आहा, डिफिकल्टी खूब आहा. पण बॅचाकूच जर तुमी करपाक गेले कोण आयकतलो? कोण स्टेबल आहा? गव्हर्मेंटाचे खंयचे डिसिजन येता स्टेबल आसा? तुमी फाटल्या दिसांनी पळया मरे, हे 2 दीस दाखयले की ते टेंट गाडयोचे हे काडटा कितें ते टिंट काडटा. 4 दीस चल्ले, आतां कोण काडटा ते टिंट? खंय पळयला टिंट तुवें? कांय जायना. ते बेश्ट्यो त्यो वयले वयर गजाली. रूल जालो 8 दीस जाले काबार, कोण पळयना. आतां ते बॅच तेंच्यांनी जर कंपल्सरी केले फाल्यां कोण पळयतलो? कोण पळयना. खंय आहा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट? आरटीओ खंय रोडार रावता आतां? दिसता आतां तुमकां आरटीओ खंय तरी रोडार रावले? आतां दिसना. आरटीओन पयलीं रोडार रावचें पडटलें सगळें पळोवपाक. हे कोण करना. हे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान ते आमचे हे डिपार्टमेंट आसा आरटीओचे तांच्यांनी ते करपाक जाय. ते आयज हे करता, लोकांक सांगूंक पावता. आमकांय सेम आयिल्ले सांगपाक की तुमी थंय येया म्हणून मिटींग आसा म्हणून. जेन्ना आमचो फोर्स जसो येयलो तेन्ना मिटींग कॅन्सल केली. तांकां सत्र्यो दिल्यो आनी हे दिले रेनकोट दिले. तशें जायना न्ही ते. तुमचें काम जें आसा पळय तें करप तुमी न्हू. हांव तांकां ब्लेम करना, दे आर व्हेरी गूड, सगळे बरे, पुलीस आरटीओ सगळे बरे. पूण हे नाचयता न्हू तांकां. हे जे आसा पळय मंत्री आनी संत्री हे नाचयता तांकां. नाका जाली काम ते फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसा. सांगता ते पूण ते भायर येवन सांगूं शकना. आरटीओ फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसा ह्यो असल्यो गजाली खातीर, पण ती सांगना. प्रेशर आसता तेंचेर. त्या खातीर हांव थोडेशें उलयतां की हे जे एप जे आसा पळय वी आर स्टँडींग टुगेदर की आमकां हे फिजिबल ना. इतल्याच गजाली की ह्यो गजाली एप भितर बसना. हितूर प्रॅक्टीस जावपाक जाय. टोटल कितले जाणां आहा आतां हे? टोटल तेजी कम्युनिटी खूब आहा, पण सद्या आमी थोडेच जाणां आपयले. कित्याक मागीर आमी खूब आपयले ते पुलीस दवरता. त्यो भानगडी किरी आनी ते नाका जालें करपाक आमचे कडेन टायम ना. आमकां फक्त नॉयज करनासतना दिवपाक जाय आसले मेमोरंडम आनी येवपाक जाय. इतल्या गजाली थोड्याच जाणांक आमी आपयला. बाकीचे जर जाय जाल्यार उलो मारीत जाल्यार येतले. ओके बट सरकारान समज जर आयकूंक ना जाल्यार फुडली स्टेप कितें आसतली? फुडले स्टेप आमी आमच्या चिफाकूय विचारतले न्हू. कित्याक बेजिकली चिफा तरेनूच म्हाजे कडेन आयला. म्हाका चिफान सांगलां की चेतन वच आनी हें कर. सो आमी ताजे कडल्यान डिसिजन घेतले आनी मागीर फुडें कितें आसा तो स्टेप फुडें घेवया. ओके. येस, थँक्यू.